सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माई मोगाचो येवकार हेच्या मिसाच्या बलिदानान हेच्या मिसांत आमी कितें भाशेन सेंट एंटनी समुदाय चीन हांगासर रावतल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर मागतल्यो. तशेंच आज जुलियानो कुलासो आपल्या जल्माचो दीस समोरता ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकीन ताका राख आनी सांबाळून ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र कुटुंबाची दोबाचीक परब आमी समोर उपताव आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय भुरगो जानवायेन बरोन गोठायेन वाडोन वेतालो. आयचे दोबाचीक परबेंतल्यान पवित्र सोबा जेजू, मारिया आनी जुजेचो नाझारेताचो पवित्र कुटुंब आख्ख्या क्रिस्ती कुटुंबाक एक नमुनो कसो दिता. भुरगो जेजू कुडीन आनी आत्मीक वाटेन वाडलो. तेच तरेन आमची कुटुंबांतल्या दर एका वांगड्याची आत्मीक वाड जावंक गरज म्हूण आयचो विशय आमकां नियाळूंक आदार दिता. ही आत्मीक वाड आमच्या कुटुंबाची जावंक नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबाचेर आमी नदर मारुया. आमच्या कुटुंबांनी सदांच मोग आनी समजीकाय आसूंक आमची कुटुंबांतले वांगडी जावं भुरगीं वो वाडलोलीं जानवायेन आनी गोठायेन बरोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या कुटुंबाक किरीत भाशेन देवाक आमी उबारतना जायते पावटी घडये आमी नमुने जावचे जायते आमी विसरल्यात. आमी कुटुंबाक कशी दुसऱ्यांक एक देख जावची, दुसऱ्यांक आमी आदार जावचो, दुसऱ्यांक आमी सहकार जावचो, हे गूण आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायते पावटी फाटीं उरल्यात. ह्या वेळार पयले सुवातेर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी समोरमता तेन्ना देवा लागीं आमकां बोगोस म्हूण बोगसोणें मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांग मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Krista
प्रार्थुया. देवा सुर्गींच्या बापा, आयचे दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोड दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजूत चलयता सासणाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या घोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा पोरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिवं नाका. तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकाचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ डाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान्न. जैतुनाच्या फांट्या सारकीं तुजे भोंवतीं जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब.
सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनांतान सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नात्रां पोंतुरांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. भाग्योन पावलून कोरेस्काराक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालती दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तेच पोरी तुमी एकामेकाक समजूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगल्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूंक, कित्याक तो सोपुनायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमकां तुमच्या काळजांनी रात चलोवंक. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणीक तुमी गिरेस्त जायात. सगल्या शाणेपण एकामेकाक शिकयतात आनी बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासून भरून सोत्रांनी गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्याचेच नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्या सोबता तशें तुमच्या गांवांत कालती रावात. पोतिनो, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांकां तांचे थंय दारून जावूं नाकात. भुरग्यांनो, सांगता आवय बापायक कालती रावात. हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडावंक नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूत जातलीं. देवाचें उतर हें. उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करून क्रिस्ताचे शिकवणीक तुमी गिरेस्त जायात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजरेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जानवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजूत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाची परब समरुमतांव.
आनी पवित्र कुटुंबाची परब आमी समोरुमताव तेन्ना गरज आज आमी आमच्या कुटुंबाची नदर घालूंक. आमचे कुटुंब देवाचे भावार्थी कुटुंब जावंक उदीक भावार्थान वाडूंक आमी एकामेका सगळी बरी वागणूक करूंक आमचें जिवीत देवाक मानता तसले कुटुंबीक जिवीत जिवंक देव आज आमकां सगल्यांक आपयता. आनी हे कुटुंबीक जिवितान आमी जियेता आसतना दर एक कुटुंबीक जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आमकां. आमी सगळीं कुटुंबान जियेता तेन्ना एक कुटुंब जावन आसा आमकां देवाचें आसणें. आयच्या दिसाक एक धाकटुले घडणेचो उगडास येता. जेम्स आवय बापायचो एक मालगडो पूत आसलो आनी किरीत भाशेन दोगां भयणां उपरांत तो जल्मलो. जायत्या वर्सांनी तो जल्मलो म्हणटच आवय बापूय ताची चड आपुरबाय करताली. इगोर्ज लागीं आसली देखून दिसपोटी आपल्या बरोबर ह्या पुताक ती मिसाक व्हरताली. दोगूय धुवो बरे तरेन शिकल्यो. आवय बापायचे तेणी जें कितें कायदे आसले ते पाळले. आपल्या जिवितान शिकप बरे तरेन केलें. पूण जेम्स वायट संगतीक सांपडलो. वायट संगतीक सांपडून आपलें जिवीत मोस्तेपणाक ताणें सारलें. अशें करता आसतना एका दिसाक आपल्याच बापायची मोटरसायकल घेवन तो भायर सरलो आनी आपल्या इश्टां सांगाता बोवाडे मारूंक तो गेलो. आनी असोच तो भोंवता आसतना थंयसर तो विकाडी वखदांक सांपडलो. आनी विकाडी वखदां घेता आसतना आपल्याक कितें जाता तें नकळो जालो आनी मोटरसायकल चलयतना अपसुयाक सांपडून ताचे जिवितान बाबा भयणो सगळेंच निसणटोन आयलें. ताचे पांय मोडले. ताचे दोनूय हात बाबा भयणीनो मोडून घरांत तो धरून पडलो. आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आवय बापायची वागणूक आनी भुरग्यांची वागणूक कशे तरेन जावचें आनी तांचें जिवीत कसलें आसचें तें आमी ह्या पुस्तकांत आयकता. एका कुटुंबाचें जिवीत शाणेपण मोग आनी एकामेका सगळें मान सन्मान ह्या धाग्यांनी बांदलेलें आसा हें सिराकाच्या पुस्तकांत आमी आयकता. आनी कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयल्ल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फोड मेळटलो. भुरग्यांची जबाबदारी कसली आसची ती आमकां मेळटा. आवय बापायनी कशे तरेन आपली जबाबदारी सारची तेवूय आमकां मेळटा. आपल्या आवय बापायक कशे तरेन सारचें हें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता. जागृताय आनी मान दिवप. भाव भयणो, भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक कसलेय परिस्थितीन ती आसूं, जावं ती पिडेंत आसूं, जाणटे पिरायेर आसूं, जावं ती असोक्त आसूं, तांकां मान दिवप आनी तांची बेपरवा करिनासतना सेवा करप हें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता. तशेंच आमी एकामेकाक आमची आवय बापूय देखून तांकां आमकां व्हड काडल्यान देखून आमकां तांणी जाणवाय दिल्या देखून तांणी आपल्या कश्टां वरवीं त्यागा वरवीं आमकां आपलें जिवीत सारलें देखून गरज आमी आमच्या आवय बापायक मानान लेखूंक तांच्या जिवितान आमी उदीक आनी उदीक जबाबदारी घेवंक. दुसरी वस्त आमकां मेळटा ती जावन आसा आदार दिवप आनी तांचें सांगणें मानून घेवप. जायते फावटी आवय बापूय असोक जातात, जाणटी जातात, पिडेंत पडटात. गुडीक तांची मेमरी आसा ती जायते फावटी तांकां उगडास येना. असले वेळार आमी तांकां आदार दिवंक गरजेचो. भुरग्यांनी तांकां भायरावप न्हय. भुरग्यांनी तांकां पयसावप न्हय. भुरग्यांनी तांकां आपल्याक नाका म्हूण आजिलान घालप न्हय. गरज पडल्यार तांकां आदार दिवंक आयचें हें सिराकाचें पुस्तक आमकां उलो मारता आनी शिकोवन दिता. दुसरें आमी सांगतात ते भाशेन आमी आमच्या आवय बापायचें सांगणें मानून घेवप गरजेचें. जेम्स हे काणयेन आमी आयकलां आपल्या आवय बापायचें सांगणें तो मानून घेना. आपल्याक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत सारता आनी ताचो शेवट निसणटणाक पावयता. आमच्या जिवितान आवय बापूय
आपल्या जिविताच्या घडण्या वरवीं आपल्या जिविताच्या अणभवा वरवीं आमकां जाणवाय दिता ती आमी मानून घेवंक गरजेचें. तेन्नाच की आमचें कुटूंब मोगाचें, तेन्नाच आमचें कुटूंब अदीक शाणेपणाचें, तेन्नाच आमच्या कुटुंबान एकामेका सवे भाव भयणो आमी जाणवायची जावंक पावता. भाग्यून पावलू कोलोस्कारांक बरोवन आयचे चिटीन कशे तरेन आमी एक भावार्थी कशे आमचे शेगूण आमी आमच्या जिवितान आसूंक जाय तें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता. आनी हे शेगूण कितें तें आमकां सांगता. पयले सुवातेर तो म्हणटा आमी दोयाड मोवाड काळजाची जावंक जाय, आमी खालती दुलोप आनी व्हड सोंसणिकायेची जायात असो तो आमकां उलो मारता. म्हणटकूच आमी क्रिस्ती जिवीत जियेता आसतना बाबा भयणीनो भोव करून आमच्या कुटुंबान हे आपोणे आमी जियेता आसतना हे शेगूण आमकां चड गरजेचे की आमी एकामेका सवें दोयाड मोवाड काळजाची जावं, आमी एकामेका सवें खालती रावूं भोव करून आवय बापायच्या उतराक, आमी एकामेका सवें व्हड सोंसणिकाय दाखोवंक, एका बापायन आपल्या पोतीनी सवें सोंसणिकाय दाखोवंक, आपल्या भुरग्या सवें सोंसणिकाय दाखोवंक, एके आवयन आपल्या पोती सवें आनी आपल्या भुरग्या सवें सोंसणिकाय दाखोवंक आमकां उलो. दुसरी वस्त तो म्हणटा बोगसणे आनी मोग आमचे मोदें एकवट हाडटा. आमी एकामेका सवें आमच्याच कुटुंबान तर बोगसणे दिवंक तयार ना जाल्यार थंयसर मोग आसना. आमी तर रागान जियेता जाल्यार दुस्मानकाय आमी वाडयता. म्हणटच आमी आवय बापाय कशीं भुरग्यांक तांच्यो चुकी बोगसूंक गरजेच्यो. भुरग्यांनी पयले सुवातेर आवय बापाय सवें जेन्ना चुकतात तेन्ना बोगसणे मागूंक गरजेचें. जायते फावटी आमी काळजान धरून रावता भुरगीं कशीं आनी मामीक आनी डॅडीक सॉरी म्हणूंक आमी फाटीं उरता. आज गरज आमी आमच्या आवय बापाय सवें बोगसणे मागूंक, गरज आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक, गरज आमचे आवय बापूय आमकां चुकतात आनी आमकां सारकीं करतात, आमकां बऱ्या मार्गार हाडूंक ती शिडकायतात तेन्ना तांचें सांगणें मानून घेवंक. उपरांत आमकां मेळटा क्रिस्ताची शांती आनी एकामेकाक शिडकावप गरजेचें. जो मनीस रागान शिडकायता तो केन्नाच भाव भयण बऱ्या मार्गार येना. पूण बऱ्या मनान आमी एकामेकाक शिडकायता. आमचें बरें जावंक जाय म्हणून आमचो आवय बापूय आमकां शिडकायता तेन्ना तांची शिडकावणी आमी मानून घेवया. तेन्नाच की क्रिस्ती जिवितान आमचे कुटुंबीक जिवितान अदीक वाड आमकां जातली. आयच्या शुभ वर्तमानान कितें भाशेन आमकां मेळटा जेजू कशे परेन आपूण आपल्या आवय बापाय सवें खालती रावलो आनी तांच्या वावरांत तो आदार दितालो. अशी आमकां ही उतरां म्हूण भुरगो जाणवायेन व्हरून गोठायेन वाडत वेतालो. पयली सुवातेर आमकां मेळटा कशे परेन आवय बापूय आपल्या भुरग्या सवें ही जिदेवांची रीत पाडूंक मारयेचे शुद्धी करपाचे दीस पावले तेन्ना देव मंदिरांत ताका व्हरतात आनी तुय सिम्याव म्हणटा हो बाकनार म्हणटा हो भुरगो व्हड उतरतलो. जायत्या पोरसांक जायत्या लोकांक तो खिरीत भाशेन तांचें जिवीत भाव बरे तरेन तो सोडयतलो आनी सोडवून हाडटलो. तशेंच आना नांवाची फेनोलाची धूव थंयसर जी आसली बाकनारीन तिवूय भावा भयणीनो जेजूक पळयता आनी मेसियासाक पळयले बगर ही दोगूय बाकनारीन मोरची नात म्हूण देव तांकां आश्वासन दिता तें पूर्ण जाता. देवाचेर जेन्ना आमी बावाट दवरता देव आमकां पूर्णपणी आमच्यो वस्तू आमकां करूंक आदार दिता. देवाचेर आमी विस्वास दवरता तेन्ना सगल्यो आमच्यो वस्तू ताऱ्यार पडटात, सारक्यो जातात. हाचे दिसाक आमी पळयता कशे तरेन मारिया आनी जुजे धर्मीक रिती जेजू सवें पाळटात. शुद्धी करपाचे दीस पावले तेन्ना देव मंदिरांत ताका व्हरतात आनी भक्तीपणी आपल्याक जो कायदो आसलो जुदेवांचो धर्मपणाचो हो कायदो ती पाळटात. एक कवड्याची जोडी ना पारव्याचे 2 पिले देवाक अर्पण करूंक जाय आसले. मारिया आनी जुजेक पारव्याचे 2 पिले बाबा भयणीनो देवाक अर्पण करतात आनी आपली भेट जुदेवांचे रिती प्रमाणे थंयसर मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जें कितें पाडचें आसा तें पाडटात.
आयच्या दिसाक कितें आमकां दाखोड करता? आमचे समाजान जायते कायदे आसात. समाजान आमकां कुटुंब कशें जिवचें तें आमकां दर एकल्याक आमकां वेव्हार कसो करचो, आमचे नेम कायदे कशे पाडचे, समाजान कशें जिवचें हें आमकां समाज शिकयता आनी समाजान आमकां दर दिसाक कायदे मेळटात. ते आमी बरे तरेन पाडूंक गरजेचे. एक बापूय जेन्ना पियोन आपले कुटुंब सगळें नरकान घालता, एक आवय आपल्याक जाय ते भाशेन वायट उतरां म्हणून हेर दुसऱ्यो वस्तू करून आपल्या जिवितान वायट देख जाता, तेन्ना कुटुंब बाबा भयणो वायट रस्त्यार पडटा. कुटुंब दोशी जाता, कुटुंबान फूट पडटा, भुरगीं बाळां जोडी मोडी पडटात. हाचे दिसाक आमच्या कुटुंबाक खातीर आमी देवाक दिनवासुया. आमचें कुटुंब बरें भावार्थी कुटुंब जावं, तेंच कुटुंब देवाक भेटून ते देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक आमकां हें कुटुंब देवान फावो केलें देखून. दुसरी वोस मारिया आनी जुसे ल्हानवीक भेट करतात. कवड्याची जोडी तांचे कडेन जायना, पारव्यांचे 2 पिले ती देवाक. व्हडली ग्रेस मनशां न्हय, पूण आपल्या लागीं कितें आसा तें ल्हानविकायेन देवाक भेटयतात. जायते फावटी आमी कुटुंब कशें आमचे लागीं घडोना व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू, पूण ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आमी त्याग करूंक जातात त्यो आमी देवाक भेटोवया. ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या शेजार सामाऱ्यांक जीं कोश्टवतात, जीं रस्त्याचे देगेर आसात, जीं बाबा भयणो गरीब आसात, तांकां आमी पावोया, तांचो आदार आमी करुया. नवें वर्स आमी समोरमतले. जायती आमची भावा भयणां नव्या वर्सा फुडें नवे कपडे तांचे लागीं आसचे नात, नव्यो वस्तू तांचे लागीं आसचे नात. आमी द गिवींग ट्री हांगासर जायत्यो वस्तू दिल्यात अनाथ भुरग्यांक. तशेंच आमचे शेजार सामाऱ्यांक जीं कोण गरीब आसात तांकां आमी पावोया. ल्हानविकायेन ही आमची भेट जावं जी. तुत्तुरी आमी वाजोवची न्हय, आमी करता म्हूण. आमी गुप्ती जें करता तें आमचो सर्गीचो बाप पळयता. दुसरी वोस जी देवाची बासावणी आसा ती ह्या भाकणारा वरवीं मारयेक कोडून येता आनी सिम्यांव म्हणटा, तुजी एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास विटली. म्हणजे तुजेर दूख येतलें हो सोडवून हाडटा तेन्ना ताका ही पोरसां मानून घेवची ना. तुज्या पुताक जायतें सोंसचें पडटलें. बाब भयणो, मारिया हें सगलें आपल्या काळजान बाळगिता. आमच्याय घराब्यान आवयो जायतें दूख भोगतात, जायते कोश त्रास सोंसतात, जायते आटे विटे ती काडटात आनी आमकां वयर काडटात. तांचो त्याग आमी ओळखून घेवया. आमचो बापूय दीस रात मेहनत करून आमकां वयर काडटा तेन्ना ताची मेहनत भाव भयणो आमी वाखाणुया. आमचें कुटुंब ओदीक देवाक मानता तसलें जावं म्हूण तांचे खातीर आमी वावरुया. तांकां आमी बऱ्या मानान, तांकां आमी बऱ्या आमच्या जिवितान आमकां जाता ते भाशेन तांचो परामोस करूंक आमी दिसपोटी वावरुया. शेवटाक भाव भयणीनो म्हणूंक सोदता इतलेंच, कुटुंबा फॅमिली इज अ क्रेडल ऑफ लव. जेन्ना आमच्या कुटुंबान भाव भयणीनो मोग आसा, आमी दुसऱ्यांक मोग दिवंक शकता. आमच्या कुटुंबान जेन्ना मान आसा, आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक पावता. आमच्या कुटुंबान जेन्ना आमी एकामेका सवें बरेंपण दाखयता, दुसऱ्यांक आमी बरेंपण दाखोवंक पावता. आमच्या कुटुंबान जेन्ना आमी एकामेका सवें बरी देख दिता, दुसऱ्यांकूय समाजान आमी बरे आनी देखीचे आमी नमुणे जाता. आयच्या दिसाक सगल्या आमच्या कुटुंबाक देवाक आमी उबारुया. अदीक आनी अदीक मोगाची कुटुंबां आमकां फावो करूं, अदीक आनी अदीक बरी देख दितेली कुटुंबां आमकां मेळूं, अदीक आनी अदीक सेवे चाकरीची, ल्हानविकायेची आनी काल्तिकायेची कुटुंबां आमकां दी म्हूण त्याच बापा मुखार आमच्या कुटुंबाक आमी दवरुया आनी नाजरेत कुटुंबा सारके आमी नमुणे जावंक वावरुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बाबाट उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता Sorgami prytmycza Rusnara, a Jezu Chrysta doczaj klętwy tak nam czasumia. To powitat na Bogi drogi samolo.
Akbar maridan sammono, pospera taka tame kososne, taka kusar surlo, tomela taka nikipilo, tomela modernalo, तिसऱ्या दिसा वेल्यान गांवची म्हूण जालो स्वर्गात चलो सुरपरिदा देवाच्या तुवें तांची वेनमेल्यांची नसबी करून येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कथोलिक पवित्र सभेक भक्तां सयतार पातक्यांची मसणी कुडीचें जीवन सासणाचें जिवीत आमेन. दर एक कुटुंब जावन आसा नाजरेताचें पवित्र कुटुंब देवाची हीच येवजण. तर आमची कुटुंबां खरेंच नाजरेताच्या कुटुंबा सारकीं जावंक आमच्या दर एकल्याचें सपोन. तर आयच्या दिसाक थोडी आमची मागणी त्याच बापा मुखार ह्याच संदर्भान आमी घालुया. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. आमच्या धर्मी फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय कशे शाणेपणान आपले परजेक चलोवंक तांकां आपल्या मुण्यारपणांत सदांच कृपा आनी देवीक मार्गदर्शन मेळूंक तांणी पवित्र सभेच्या कुटुंबांत एकूट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या सगळ्या शगुणांचो मुकूट कसो प्रिती मोग तुमचे मोदें वसून दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या शगुणांचो संपूर्ण एकूट जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुल्यां आनी बांदपास सदांच उखलून दवरूंक माणकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पुडयोवंक भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुमी देवान वेचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी ताचे आपुरबायेची देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली खालती तुलोब आनी व्हड सोंसणीकायेची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचेय कुटुंब मोगाचे फोलेर जावंक कुटुंबांत गैरसमज आनी आपलेपण पयस करूंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. सर्वेस्पर भुरग्यां उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट करता. दर एका भुरग्याक बापायच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपले आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्याचे जानवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेलेचे सेवेंत वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया आमच्या आवय बापाय खातीर जीं आजून आसात, जीं सोंपल्यान तांकां सासणाचो विसो दिवं. मागुया आमच्या भावा भयणां खातीर. मोगाळ बापा तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान कुटुंबांतल्यान जल्म घेवन दर एक कुटुंब पवित्र करूंक तुजी खुशी जाली. दर एक कुटुंब नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाक पळोवंक आनी तांचे शेगूण आपणावंक वावुरल्यार पुरो. आमी केलोल्या आमच्या मागण्यांक दोयाळपणी कान दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोने वेल्यार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38 C24.
म्हज्या भावा भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमचे राखी मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेची आनी भाग्यो झुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीत ती दवर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर कडेन सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक उडकूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदींतान तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुज्या सारको मोहिमेवोन कोणाकूच दिश्टी पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदेन तो दिश्टी पडलो. पडलेली रोसना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सुपुर्णायेन एकवटावंक सांडून गेल्ले पातकी मनशाकुडाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांतान जेजू आयला देवून देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समें जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो टुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत उतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सूर आनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी. नेमे आमचे आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता रासूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करते आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. कुटुंबीक जिवीत जिवन आवय बापायक खालती रावलेलो वस्तो जेसू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
उबी रावया प्रार्थया. भू कोनवाड्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोस सोंपल्या उपरांत सासणांक तांचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. इगोजेच्यो कळोवण्यो गेल्या आयताराक इगोजेन कलेक्शन जालां 22,170 रुपया. दाबोली कॉपेलांत 1,320 रुपया. सगळे मेळून 23,490 रुपया. फुडलो आयतार जेजूच्या आप परगोटणेची दोबाजीक परब. पयले मीस 6:30 वाजता माउंट कार्मल समुदाय देवसोवा पिकेन. दुसरे मीस 8 वाजता सेंट्रीज ऑफ कोलकाता समुदाय देवसोवा ग्रांत. आनी 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन. पवित्र संस्काराची बसून बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोजेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. आज मोदयानीचे मीस जातले 11 वाजता चोचराय दोची. नवे वर्साक येवकार दिवंक आमी 11 वाजता पवित्र ऑर कोतेल्यान आनी मिसाची मांडावळ युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी सगळे जमाती आमचे फिरगोजीन आसात. एसोसिएशन्स त्यो करतल्यो. सकाळचे एकूच मीस आसतलें 8 वाजता. मांडावळ करपी कॉफ्रारिया दाबोली कॉपेलान मीस जातलें 7 वाजता. आमचे फिरगोजीन फॅमिली डे जातलो 7 तारखेर सुरू जावन 7 वाजता. कुपन्स PPC मेंबरा लागीं दिल्ले आसात. तुमी ते घेवचे म्हूण आमी मागता. तुमची कुपनां घेतात तेन्ना आमकां आदार जाता म्हूण आमी तुमकां पयलेंच कळीत करता. 150 रुपया एक कुपन. आमचे फिरगोजीन बायबल डायरी आसा. नवें वर्स सुरू जाता. उपकार करून ते घेवचे म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. देवाचे कृपेन काज जाता ब्लासियो आंतोनियो मास्करेनेस, पूत बोनिफासियो आग्नेलो मास्करेनेस आनी जोसफीन मारिया लुइजा मास्करेनेस रावता सोकोरो. लग्न जाता वासुला हेलिसा फेर्नांडीस, दू विन्सेंट एंथनी फेर्नांडीस आनी ग्रेटा फारिया फेर्नांडीस. देवाचे कृपेन काज जाता विन्सेंट लुकस, पूत मारियानो लुकस आनी एक्झुल्ता साव फुर्तादो रावता बोगमालो. लग्न जाता सेल्मा ग्लॅरिस लुकस, दू सांताना लुकस आनी गिलेर्मिना बार्बोसा रावता चिकालीं. देवाचे कृपेन काज जाता नॉलन जुलियान कार्दोसो, पूत डेस्मन एंथनी सिम्प्लिसियूस कार्दोसो आनी ऑल्गा फातिमा ग्रेसी कार्दोसो रावता फातोर्दा. लग्न जाता मिशेल साविया फेर्नांडीस, दू राफाएल फेर्नांडीस आनी प्लासिदा रॉड्रिगीस रावता चिकालीं. देवाचे कृपेन काज जाता जॉन सी वाज, पूत फिलीप वाज आनी आंद्रेजा वाज रावता केपें. हो लग्न जाता फ्रिडा पेरेरा, दू सांताना पेरेरा आनी पावलिना कॉस्ता रावता चिकालीं. ही सगल्यांची दुसरी चीट जावन आसा. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. भाऊ भयणीनो, आमी सांगला ते भाशेन रेलिकेची दाखोवण जातली आमचे ओल्ड गोवा. हांगासर आमी जाणव सान फ्रांसीस शावेराची. म्हणटच आमी दर आयताराक हे किरीत भाशेन आनी दर दिसाक हे मागणी आमी करतले उदीक बरे भाशेन सुरक्षीत ती जावं. म्हणटच ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी रेलिकेचे किरीत भाशेन मागणी म्हजे बरोबर तुमी म्हणटले. सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बाग्योन फ्रांसीस सावियराच्या आपोण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिन वाजता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो.
ताचे रेलिकेची दबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोधीक मोनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बोरवांसो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारां आमकां कोर आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आनी सुर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया. H13 पेज नंबर 113 H13.